देवाचें उतर ह्या नियाल मोळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक ही उतरां सांगता. मनशा उजीर कोणूय म्हाका मानून घेतीत जाल्यार तांकां मनशाचो पुतूय देवाच्या दुतां उजीर मानून घेतलो. पूण कोणूय मनशा उजीर म्हाका मानून घेना जातीत तांकां देवाच्या दुतां उजीर हांवूय मानून घेवचो ना. ही उतरां आमकां जागोयता. म्हाका दुबाव दिसता की आमी आमच्या उतरां वरवीं जेजूक नाकारतात. पूण जायते फावटी आमच्या कोरण्यांनी व जेन्ना आमच्या दोळ्या मुखार वायट जाता आसतना आमी ओगीच रावून कांय करिनासतना रावून आमी जेजूक नाकारतात. जेजूक नाका की आमी फकत जें कितें आमी दुसऱ्यांक प्रवचन दिता तें आमच्या जिवितांत पाळूंक, पूण तो बरवेशान रावता की हांव म्हजो भावार्थ म्हज्या जिवितांत जियूंक. मागुया. सोम्या जेजू, तूं आमचो बरवासो आनी सोडवण. सदांच तुज्या काकलुतीन आनी सोबतीन आमचो बरवासो आनी भावार्थ थीर दवर. पवित्र आमचे आत्म्याच्या कृपेन सदांच आमच्या काळजान तुजो मोग आमकां जिवंत दवरूंक शिकय. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळलें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.